राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जे 19 ओबीसी कम्युनिटीक रिप्रेझेंट करता गोंयच्यान आनी ST/SC कम्युनिटी ऑर्गनायझेशन्स हो जॉयंट विशय घेवन आमी ST/SC कमिशना कडेन एक मेमोरंडम सादर केलो. तो फॉलोअप करताले, आजूय दिला. रिजर्वेशन इन पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन गोवा मेडिकल कॉलेज एंड गोवा डेंटल कॉलेज. गोवा मेडिकल कॉलेजीन 2004 रिजर्वेशन बाय मेरीट म्हणून आशिल्लें पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक. आमी तें 5 वर्सां आतां फॉलोअप करून दोतोर प्रमोद सावंत हेणें आमकां मे 23 पॉलिसी रिजर्वेशन मॉडिफाय करून आमकां रिजर्वेशन दिलें. पूण तें रिजर्वेशन इम्प्लिमेंट करतना क्लिनिकल सीट जे आसता मेडिकल कॉलेजीन आनी डेंटल कॉलेजीन, फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी, गायनोकॉलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑर्थोपेडीक, सर्जरी, हे मेन जे सीट्स 32 सीट्स असतात ते डायरेक्ट सगळे जनरला दिले. आमकां एकूय सीट रिजर्वेशनान दिलो ना. म्हणून आमी आमची कागाळ घेवन माननीय मुख्यमंत्र्याक 1 मार्च 24 लेटर दिला, अपॉइंटमेंट मागला. अजून आमकां मुख्यमंत्र्यान अपॉइंटमेंट दिवना. तो अपॉइंटमेंटूय आमकां बेगीन दिवचो. आनी ओबीसीचे जे विशय आसा CM कितें डायरेक्शन दिता बाकी डिपार्टमेंटांक तें पळोवपाक लागून आनी न्याय मेळचो म्हणून ओबीसी आनी ST/SC कमिशन आसा, ओबीसी कमिशनाकूय दिला, ST/SC कमिशनाक दिला. आतां मिटींग जाली, सरा कडेन मेमोरंडम दिला. आनी क्लिनिकल सीट जे आसा आतां जे 23-24 आमचे जो अन्याय जालो तो 24-25 जावचो न्हय म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्या कडेनय मागला आनी कमिशना कडेन लिगल तेणी एक लिगल स्टेप घेवची अशें मागून अपेक्षा आसा. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे जे 70 ते 75% OBC ST वोटर्स आसा गोंयचे, टॅक्स पेयर्स आसा गोंयचे, काम करपी लोक आहा गोंयचे, तेंचे संविधानीक अधिकार तांकां दिवपाक मुख्यमंत्र्यान जाता तितले बेगीन प्रयत्न करचे. कित्याक आमी खूब 4 वर्सां प्रयत्न केल्ले आसा.